नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. एक साश्टी हो जर तालुको पळयलो जाल्यार आमी सदांच म्हणटात की सामको तो पॉलिटिकली एक व्हायब्रंट असो तालुको. आनी लोकसभेचें इलेक्शन आतां पयरूच सोंपलां आनी आतां बाणावले आमच्या सारक्या मतदारसंघाक जंय आतां जिल्हा पंचायतीची पोटवेंचणूक जावपाची आसा आनी हाजेर लागून ह्या एक विशयाक लागून परत एकदां सगळे सिच्युएशन चेंज जावपाक लागला. आनी ह्योच खबरी घेवन आमी आज आमचे जे आमचे पळोवपी आसात तांचे मुखार येवया. गौरंग, सद्याक बाणावले लोकसभेचो वातावरण तापिल्लें आसतनाच आतां जिल्हा पंचायत वेंचणूक आसा. लोकां मदीं कितें वातावरण आसा? लोक सामके हॅप्पी आहा. तुका सांगपा म्हणल्यार इलेक्शन बॅक टू बॅक इलेक्शन लोक हॅप्पी आहा. एक सुखद आनंद ताणें घेतला लोकसभेचो. आतां परते झेडपी म्हणटी तांकां एक डबल लॉटरी शी सामकी. आनी दुसरें म्हणल्यार आजूच तांणी कॅन्डिडेट आपलो इंडिया आपान केला. पूण ते म्हणटात इंडिया एलायन्स म्हण, पूण थंय बाकीचे कोण म्हाका लिडर दुसरी पार्टीचे लिडर दिसना. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीन बी अजून पर्यंत थंय लडटले काय म्हण रस दाखयलो ना. ते बी इंडिया एलायन्स आसा ना. काँग्रेसीन आमचे अमित पाटकरान एक हें केल्लो की आमी ही एज अ हाका कोण ते आपान आमकां लोकसभेक सपोर्ट केल्ल्यान आमी आतां आमची बाणावलेची जागो आसा तो आपाक एप्रिसिएशन म्हणून आमी ताका दितात अशें हें केलें. पॉल्युशन धर्माचो फॉलो करता. आनी पूण थंयचे लोकल ह्या ब्लॉक आसा ताणी सामको ओपोज केलो. आनी आतां हे म्हणजे काँग्रेसीचेच एक लिडर जे फाटले खेपेक ताणें झेडपी हें केलें रॉयलान आतां सांगला की डिक्लेअर केला की आपूण इंडिपेंडंट रावतले म्हणून. त्यामुळे एक वटच्यान म्हणटा आपूण काँग्रेस मोगी आपूण पूण काँग्रेसीचेच हे व्ह्यूज आशिल्ले की काँग्रेसीच्या लोकांक रावचो पूण काँग्रेस रावना म्हणून आपूण इंडिपेंडंट रावता पूण आपूण काँग्रेसीचेच कॅन्डिडेट अशें तरेन हें केलें. ते आतां इंडिपेंडंट लडटले म्हणून ताणें सांगलां. आतां ही फायट जातली आप आनी इंडिपेंडंट आनी त्या भायर आयकला ते प्रमाणे आनी दोग आपाचो जोजफ पेमेंताराव उरलेचो पंच आसतो तो फाल्यां भरता. तो भरता. रॉयला आपूण इंडिपेंडंट म्हणटा वतले पूण अजून पर्यंत ताणें काँग्रेस हाजो रेजिग्नेशन दिलें मेंबरशिपाचो. आनी काँग्रेस जी मेन स्टेट लिडरशीप आसा ती हाका तुका आपाच्या कॅन्डिडेटाक बॅक करता एज अ इंडिया एलायन्स पार्टनर म्हणून. थंयचे ते जे ब्लॉक आशिल्ले ते ब्लॉक आमी लडटले आनी ते उलयताले ते लडपाचे बरें आसा. पूण एक पळोवपाक गेले जाल्यार बाणावले मतदारसंघ म्हाका दिसता 99 साकून काँग्रेस म्हणटा ती केन्ना जिखली ना. एक खेपे तांकां आपान भरपूर सपोर्ट केलो. लोकसभेक तांकां मतां पडटालीं लोकसभेक पडटालीं पूण थंय जर काँग्रेस बीजेपी काँग्रेसीचो जिखून आयिल्लो तो चर्चा जाल्या फाटल्यान ताज्या फाटल्यान मिकीन जेन्ना साकून चर्चिलाक डिफीट केलो ताज्या फाटल्यान बाणावलेक म्हणटे काँग्रेसीक केन्नाच जिखून आयला ना. आतां रॉयला आतां रावपाक सोदता. दुसरें आसा बीजेपी थंय घालतली काय ना. बीजेपीक थंय तशी बेज ना पूण बीजेपी कशें खंयचें इलेक्शन सोडना. आतां हे कॅन्डिडेट आनीक 2 कॅन्डिडेट रावपाक सोदतात. एक एकटो इंडिपेंडंट रावपाक सोदता, दुसरो थर्ड फ्रंट म्हूण एक करपाक सोदता. आनी हातूंत सगळ्या भितर चर्चिलान एक क्लियर केलें आसा की आपूण आपल्या स्टँड कांय उरपाना. आपूण हे झेडपी इलेक्शनाक पडपाना हो एक ताणें. सो चर्चिलाचो रिटायरमेंटाचो असो हें दिसता तुका मुडच दिसता? चर्चिलान पयलीं म्हाका दिसता तुका जेन्ना तुवें बी इंटरव्यू घेतलो तेन्ना सांगिल्लें की आपूण आज फुडें इलेक्शन कंटेस्ट करपाना. एक तर आपल्या चलो आनी चली उमेद आहा तांकां कंटेस्ट करतलो म्हणून. सो तातूंत भितर अजून पर्यंत तरी चर्चिलान हे झेडपी इलेक्शनाक सांगलां की म्हणजे रे बायपोलाक आपल्याला कॅन्डिडेट उरपाना. लास्ट टायम ताका कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी तो 3री पोझिशनार आयिल्लो. आतां वरान जालें हांव कितें करता तें पळोवपाक जाय. हें आतां थोडे दीस उरले. पेले रावपाक सोदता? पेले इलेक्शनाक म्हाका दिसना रावतलो म्हणून बी. पळोवपाक जाय प्रत्येक कोणालें कितें जाता तें सांगपाक शकना. आनी एक गजाल आसा की हे कॅन्डिडेट जरी रावले आनी हांकां जर बीजेपी सपोर्ट करपाक सुद्दां आयली न्ही पांय पडटा म्हणटले आमकां मातशें सपोर्ट नाका. कित्याक बाणावल्याक बीजेपी सपोर्ट घेतलो चुकेन सुद्दां कळ्ळें जाल्यार सुद्दां कोण मारपाना म्हण भंय लोकांलो अशी परिस्थिती आसा. सो ताका लागून आतां 23 तारखेर आमची हें आसा मतदान जावपाचें आसा. आनी ह्या हाका लागून जो बाणावले जो वातावरण पेटिल्लें आसा ते अप टू 23 तारीख पसून अशेंच म्हाका दिसता पेटिल्लें रावतलें आनी तातूंत आनीकय भर पडटलो अशें दिसता पळोवपाक. हय तातूंत भितर एक इंडिया एलायन्साक कसो हें आसा की जेन्ना लोकसभेचो प्रचार चलतालो तेन्ना बेंजीन आपलो फ्लॅग खंय डावन केलो. ताणें एक सायडीच्यान आपली मेंबरशीप प्रत्येक वार्डाक जर कोणा हाडटा तर मेंबरशीप करून घेतली.
आपाची मेंबरशीप करून घेतली, बाकीचे जे भायर आशिल्ले ताजे पंच तांकां सगळ्यांक भितर घेतले आनी ही तेगे ड्रायव्ह चालू उरली. सो ताका इल्लो प्रचार करपाक व्हडलें ना, वचून आयलो न्ही तो दाराक एकदां हालींच, म्हणजे ताका तितली हें ना, फक्त आपल्याला पडते मातशें कोणाक जागोवपाचें इतलेंच. दुसरे वटेन रॉयला लास्ट टायम मे बी आपा कडेन हरिल्ले आनी ते सेकंड पोजिशनार आशिल्ले इवन काँग्रेस आसतना. आतां ते इंडिपेंडंट हाडटा, सो ताका मातशें आपल्यालें रीच वाडोवपा पडटली, प्रचाराक चड फोर्स लावपा पडटलो, बाकीची लिडरांक मेळून तांकां समजावन एक जावपा पडटलें. ही ताचे कडेन डिफिकल्टीज. आज आनीक विशय जो सामको म्हत्वाचो आनीक की SCPDAचे जी ती हळशीक जे आमी हाच्या पयलीं ह्याच माध्यमांतल्यान तो विशय काडिल्ल्यान आज विजयान जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत भितर ताणें तो विशय परत मुखार काडला आनी तो म्हणटा आपण ही सिच्युएशन सारकें करपा खातीर CMाक आनीक विश्वजीत राणे तांकां पत्र भितर म्हण. आनी ताणें आनी एक आरोप केला की म्युनिसिपालिटींत ह्या हातूंत भितर सगळी कंप्लिटली फेल जाल्या म्हणून. आनी ताणें परत एकदां दिगंबराकय तातूंत भितर बरोबर ब्लेम केलो. जेन्ना विजया विचारलें की हेजेर तूं कितें तो म्हणटा हें मार्केट सगळें वाट लावन उडयलां. तातूंत भितर म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसर, ते मिटिंगेक म्युनिसिपालिटीचो ऑफिसर आसलो, म्युनिसिपालिटी ऑफिसराचें आन्सर आयकून कोणाकय अशें म्हणजे अरे बाबा हे कितें उलयतात, ना हो कचरो म्हणटा आमचो मिस्टेक, आमची हें न्ही, ते तांकां दिलां आमी करपाक. आतां कोणा दिलां तांकां म्हणल्यार SGPDA दिलां काय कोणा दिलां? जेन्ना सिंपल आसा, जेन्ना होलसेल फीश मार्केटाचो विशय आयलो आनी होलसेल फीश मार्केटाचो विशय हायकोर्टाक गेलो, हायकोर्टान तुमचेर बडी मारतकीर तुमकां तें निवळ करपाक पडलें, जॉयंट इन्स्पेक्शन करून थंय आनी थंय थर्माकोल भायर उडोवपाचो बंदी. सेम इशू हांगा आसा, हांगा हाडून थर्माकोल डंप करतात आनी ताजी डोगोड जाल्ली आसात, त्या भायर थंय ती हाडांय उडयतात आनी ती सगळीं आतां शेतां पावयल्ली आसात. सो हाजे बरोबर अशें दिसता की म्युनिसिपालिटी एक तर तुमी कोणाक दिला न्ही ताजे कडल्यान तर निवळ करून घेयात, कोणाली जबाबदारी? रिटेल मार्केटाक ती कोण जर करना, तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो जाल्यार ती तुमची जबाबदारी न्ही करपाची. सो तुमी ते करपा जाय आशिल्लें. कोणाक SGPDA सांगात, म्युनिसिपालिटी एरिया भितर तरी येता ते SGPDA करना जाल्यार SGPDA सांगात. कलेक्टरान एक सायडीच्यान नोटीस काडिल्ली आसा की थंय करनाकात अशें बुरशीपणां, तरी आसतना थंय जातात. आतां तुमी हें पळोवपाक जाय आशिल्लें कोणें करपा तें, हें केलें ना. त्या खातीर विजयान सांगलां हे सगळे ऑथॉरिटी फेल जाल्ले आसात. SGPDA आनी म्युनिसिपालिटी भितर कॉमन लिंक आसा तो आपूण आनी दिगंबर कामत. सद्याक ताणें कशें म्हणलां, रुलींग जे कावन्सील आसा ते दिगंबर कामतील रुलींग कामतिलें कावन्सील, सो ताजो हाजेर कंट्रोल आसा, सो ताजें लक्ष ना म्हणटो हें ताणें ब्लेम केलें आसा. सो आपूण ह्या बोवाळाक ह्या सगळ्या इश्यूचेर टोटल SGPDA मार्केटाचेर विश्वजीत राणे जो अर्बन मिनिस्टर आसा ताका आनीक CMाक बरयतलो आनी बेगींतले बेगीन हो इश्यू सॉल्व करपाक जाय. बघून घेतलो. एक भंय आसा की थंय जी घाण मारता आनी पळयले लोकांक थंय वचून नुस्तें विकतें घेवप हे जुगार येवपाक अशी परिस्थिती आसा. आनी पावस आसा आतां, आतां मेन म्हणजे कितें, थंय नुस्तेंच घेवपाक वता अशें ना, थंय फ्रुट्स घेवपाक वता, भाजी घेवपाक वता, मटन, चिकन, बीफ आनी फ्रोजन आयटम, त्या भायर नुस्तें, सुकें आनी खारें हें सगळें घेवपाक थंय वतात. आनी दीस इज अ सेंट्रल मार्केट. सो मातशें तरी तें निवळ दवरा बाबा. आनी अशें दवरनाका, निवळ दवरना सुद्दां की थंयच्यान रोगराई पसरून लोक बरें जातले. सो ह्यो जो पावस येता तेन्ना आमी पयलीं अशेंच आव्हान केल्लें, आतांय करतात की लोकांच्या जिवा कडेन मातशें खेळनाकात. लोकांचो जीव हो लोकांक तितलोच जाय आसपी आनीक ताजे कडेन खेळ्ळे तें जर जालें जाल्यार फाल्यां परिस्थिती हाताभायर वचपाक शकता. सो हातूंत भितर हो वेगळ्या जो कावन्सिलाचो दुसरो हे असलें वातावरण करनासतना फक्त लोक, मडगांवचो लोक हो लक्षाक धरून, नजरे सुमार धरून हाजेर तोडगो काडचो, इतलेंच आमी ह्या चर्चेंतल्यान हांगा मांडपाक सोदतात. आनीक हे दोन इश्यू, इवन एक राजकारण जाला, दुसरो हो जाला, दोनी तितलेच म्हत्वाचे. सो हाजेर गांभिर्यान विचार करपाक जाय, इतलेंच आमी म्हणटात. आनी ही चर्चा हांगा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.